मिनिस्टर बाब फिलीप नेरी हांच्यांनी हो इश्यू म्हाजे समोर हाडिल्लो आनी ताजेर नॉट ओन्ली ऑन द कोल द डिफरंट प्रोजेक्ट्स डिफरंट एजिटेशन्स बाकीच्या सगळ्या विशयाचेर ताजेर सकोलान डिस्कशन्स जालें. ताजेर फायनल कन्क्लुजन जशें हांवें म्हटलां की सेंट्रल मिनिस्टरांक सगळ्यांक आमी ब्रीफ केला. बट हातूंतलो टमनार प्रोजेक्ट हो गरज आसलेलो गोंयांत प्रोजेक्ट आसा. हांव तुमकांय सांगता, तुमकांय तेजी नीड सगळ्या जाणांक खबर आसा. टमनार प्रोजेक्टा खातीर 400 kV लायन जी कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येता, म्हाजी सगळ्या तुमकांय रिक्वेस्ट आसा, कारण आमी हो जर टमनार प्रोजेक्ट ऑलरेडी काम सुरू जाला आनी गोंयांतली पावर नीड जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारूय एग्री करतले की आमकां हो प्रोजेक्ट जायो. 400 kV लायनी येवपाक जाय. फक्त ताजे 6 पोल हे त्या मोल्या फॉरेस्टान येता. 6 पोल्स हाज्या व्यतिरिक्त कांयच येना. बाकीचो सगळो टमनार प्रोजेक्ट हो प्रायवेट लँडाचेर सेटअप जाता. ताच्या खातीर ताजी फक्त पोल जो घालपाचो सेटअप आसा तितक्या पुरतेच फक्त ट्री कट जाता. उरलेलो डबल ट्रॅकिंग ऑफ द रेल, नॅशनल हायवे ह्या सगळ्यांचेरूय डिस्कशन जालें. इवन दो कोल त्या प्रोजेक्टाचेर जशें हांवें म्हटलां की सेंट्रल मिनिस्टरांक सगळ्यांक ब्रीफ केला. ताजेर जाता तितके बेगीन द कॅबिनेट हॅज गिवन अ पावर टू मी की जाता तितके बेगीन तेजेर सेंट्रल मिनिस्टरांक कन्सल्ट करून तेजेर डिसिजन घेवचें. आमी त्या कन्क्लुजनाचेर थोड्या दिसा भितर मिनिस्टरांच्या बरोबर डिस्कशन सुरू आसा. वील कम टू द कन्क्लुजन. लोकांनी आत्ता पर्यंत म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात बाब फिलीप नेरीन तो सांगलेंय बी आनी फिलीप नेरीन तेजेर कन्सर्नूय रेज केलो की सगळ्यांचो एक इश्यूज जे सगळे एकत्र घेवन हाजेर आमकां डिसिजनाचेर येवपाक जाय. त्याती कोल गोंयांतलो कोल कमी जावपाक जाय आनी गोंयांतलो कोल बंद जावपाक जाय. हांव परत सांगता, गोंयांतलो कोल कमी जावपाक जाय ह्या मताचो हांव आसा. इन लॉंग रन जर तो बंद जावपाक जाय, आमकां दुसरी कॉम्युनिटीज जर थंयसर आयली, हांव परत रिपीट करता, पण एकदम बंद करप जावचें ना. ताच्या खातीर तेजे डिपेंडंट जे आसात, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल 1500 फॅमिलीज ताजेर डिपेंडंट प्लस 4500 पेन्शनर्स ऑन MPT. हांवें पर्सनली MPTच्या चेअरमॅनाकूय आफोवन हाडिल्लो. हांवूय MPTच्या चेअरमॅना कडेन उलयलां आनी ताच्या रिलेटेड हांव कॅप्टन ऑफ आपले शिपींग मिनिस्टर श्री माडवियाजी हांच्याय कडेन उलयलां. बट ताजेर अल्टरनेटिव्ज जे आसा हे अल्टरनेटिव्ज सोदप तांच्यांनी चालू केला. पण डेफिनेटली एक खात्रीचें आसा की तो आमी 50% पर्यंत कमी करपाच्या डिसिजनाचेर आमी बी आमची तयारी आसा की ते कमी करपाक जाय आनी ताजेर वर्किंगूय सुरू जाल्लें आसा. हय, 50% कमी करता. आत्ताच्या घडीक तरी खंयसरूच लँड एक्विजिशन प्रोसेस चालू ना. पण एक गजाल हांव मुद्दाम तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक सांगता, सगळें काम चालू आहा तें डबल ट्रॅकिंगाचेंच आसा अशें न्ही. तेंचें रुटीन वर्कूय आसता. जो ट्रॅक आसा तो रिपेर करप, ताजेर परत कितें तरी तेंचे मायनर थंयसर जो एक्झिस्टींग ट्रॅक आसा, लोकांनी आंदोलन करून जे एक्झिस्टींग ट्रॅक आसा तेजें एक्झिस्टींग काम आसा हाका तरी विरोध करचो न्हू अशें म्हाका दिसता. कारण आमी तेंचो कन्सर्न आमकां समजता, तो कन्सर्न आमी रेज केला.